गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि उद्योग मंत्री आणि वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे हांचे कडेन मागणी करतात की जो IIT प्रोजेक्ट 70 तालुकांक तुम्ही लोकांचेर लादोवपाक सोदता थंय स्थानिक लोकांचोय विरोध आसा, गोंयच्या खुबशा लोकांचोय विरोध आसा। तो प्रोजेक्ट थंय न करता जी SEZाक अलॉट केल्ली जी जमीन आसा ती बॅरन आसा, पडीत जमीन आसा, त्या जमनीचो वापर करात आणि हो प्रोजेक्ट थंय शिफ्ट करात। सो सगळे जे प्रॉब्लेम आसा म्हणजे 2 लाखां वयर झाडां एक क्रिमिनल एक्ट जातली ती कातरप म्हळ्यार शेती पेड्ड्यार जातली, पडीक जी बरी सुपीक जमीन आसा ती पेड्ड्यार जातली। सो हेजे सगळ्यांचे सोल्युशन एकूच की हो प्रोजेक्ट SEZ जमनीचेर शिफ्ट करचो। तशेंच हांव उद्योग मंत्री आणि मुख्यमंत्र्या कडेन मागता तुम्ही थंय दादागिरी करून पुलिसांचो वापर करून आनीक लोकांक ट्रान्सफर करून त्यांचो छळ करनाकात। हें सामकें सपना खंयच्याच सरकाराक। तेन्ना ज्यो कोणाक तुम्ही ट्रान्सफर केल्ले आसात थंय एक दिव्यांग बायल आसा तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा जिका लोकांचो पूर्ण सपोर्ट आसा। सो त्यो ट्रान्सफरी इमिजिएटली तुम्ही कॅन्सल करात, नाल्यार लोकांच्या उद्रेकाक तुमकां तोंड दिवपाक पडटलें। तशेंच मुख्यमंत्री हो ओगी रावन एक भग्याची भूमिका घेवपाक शकना। ताणें ठामपणे आपली भूमिका स्पश्ट करपाक जाय। जे लोकांची सतवणूक चल्ल्या पुलिसांक वापरून दादागिरी करून तेजेर तुजेलें स्पश्टीकरण येवपाक जाय आनी IIT प्रोजेक्टा बद्दलय स्पश्टीकरण येवपाक लोकांक कळपाक जाय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची हाचेर भूमिका कितें आसती। खंयचोय निसर्ग जे जंगल नश्ट करपाक टायम लागना, पूण तें परत थंय उत्पन्न हाडपाक वर्सांची वर्सां लागतात। तेन्ना म्हाका खात्री आसा की गोंयचो मुख्यमंत्री आनी आमचो उद्योग मंत्री विश्वजीत राणे योग्य तो निर्णय घेतले।